भाग्यवंत पेद्रू आणि पावलूची दबाजीक परब. जराल प्रस्तावन. आईचे दिसा पवित्र सभा आपल्या आरंभाथंय नदर मारता आणि आपल्या आरंभार आपणाक एक स्वरूप दिल्ल्या दोगा श्रेष्ठ व्यक्तींचो उडास संभ्रमता. सा पेद्रू आणि सा पावलू विंगड कालितीचे तरी तांकां पवित्र सभेचे 2 खांबे तशेंच क्रिस्ता खातीर जळून सर्गाची वाट उजवाडावचे 2 दिवे म्हूण आपयला. सा पेद्रू जाका शिमाव म्हूण आपयतात तो जॉनाचो पूत, गालिलिया सरोवराचे तडीच्या बेत्साइदा गांवचो. ताचो भाव आंद्रेस हांवें पागी जावन आपलें जीवन सारतालो. मासली पागचो पागी जावन आसता सोमयान ताका मनशांचो पागी जावंक आपयलें. सा पावलूक दामास्कासाच्या वाटेर ताका भेटून ताका परिवर्तन केल्ल्या जीवन जेजूचो अनुभव ताका क्रिस्ताचो उर्बेस्त सुटसुडीत आनी धैर्यादीक मिशनारी करूंक शकलो. सर्वांक सर्व जावच्याक जावं दगदवणी जावं अवमर्याद जावं अस्कतकाय ताका विचलीत करूंक शकले ना. पवित्र सभेक क्रिस्ताची मिस्ती कूड जावन रुपीत करच्याक उर्बेन तो वावुरलो. सा पेद्रू आनी सा पावलू क्रियाळ व्यक्ती जावन आसून एकल्याचो वावर आनेकल्याच्या वावराक पुरक जावन आसलो. पेद्रूक वातिकान दोंगरार ताका तकली सकयल पांय वयर करून कुरसायलो आनी रोमाच्या नागरीक जावन आसल्या पावलूक शहराच्या वणदी भायर त्रे फोंतेन म्हणल्या ओस्टियान रस्त्यार तकली कापून जिविशी मारलो. लितुर्जीच्या 12 प्रमुख फेस्तां मदें जुनाच्या 29 तारखेर भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलूचें फेस्त एक जावन आसा. मार्तिरांचें रगत क्रिस्तांवपणाची बी जावन आसा म्हणल्या ध्येयाकाल आमचें जिवीत क्रिस्ती मौल्यांचेर बांदून हाडूंक ह्या संभ्रमांत खुरपा जोडून घेवया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन. आयचें पयलें वाचप आमकां पवित्र सभेच्या मागण्याचें बोळ आनी पेद्रूक विचित्र तरेन हेरोदीच्या हातांतले सारवार करच्या विशयांत आमी आयकता. हेरोदीन क्रिस्तांवांक दगदूंक सुरू केलें आनी पेद्रूक बंदींत घालो आनी दुसऱ्या दिसा ताका लोकां उजेर हाडचो हेरोदीचो मतलब आसलो. पूण कशें देव ताच्या दुताक धाडून पेद्रूक साल्वार करचें हें घडीत आतां आमी चीत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयचें दुसरें वाचप भाग्यवंत पावलूची सर्गी राजाक पाटिवेची आशा तो ताचो सी जावन आसो तिमोथी कळोवचें आमी आयकता. भाग्यवंत पावलू जेजून ताका दिल्लें मिसांव तो पोंताक पायता. कश्ट आनी अडचणींत सुवार्थेक साक्षी जावन तो जियेता. देखून ह्या वाचपांत ताच्या मिसांवाचो संक्षिप्त विवर तो तिमोथीक दिवचो आतां आमी चीत दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेंत जेजू आपल्या सिसातावन ताची वळख विचारून घेता. सेजारिया फिलिपी एक जंतील शहर, थंयचो लोक बाल देवांक पुजा करतालो. देखून लोकांची आनी सिसांची ताचे विशयांत आशी वळख तो विचारता. तर सीस ताका कसली जबाब दितात म्हूण परगडची ही सुवार्ता आतां आमी चीत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक तांच्या भावार्थांत थीर कर. भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलूची देख तांच्या जिवितांत घेवन आपल्या ताबेंत अशा भावार्थी परजेचो भावार्थ थीर करूंक वावरुचें तांकां तुज्या ससायेन भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा, इराण आनी इस्रायला मदें जावचें झूज रावय. भारत आनी इतर मिश्र राष्ट्रांनी शांती स्थापना पासून वावरूंक अशें जागतीक मट्टार शांती स्थापन करीशें विश्व संस्थेन मेटा काडिशें राजकीय फुडाऱ्यांक जाणवायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळा बापा, पिडे वरवीं आनी प्राये वरवीं कश्टूंच्या सर भाव भयणींक तुजें बुजावण लाभय. पिडेस्तांक तांच्या पिडे थावन भलायकी आनी प्रायेवंतांक तांच्या भुरग्या थावन जतन आनी आसरो फावो कर म्हूण मागता. चवथें पावसा पासून विस्वासी बापा, विपरीत पावस पडच्या वरवीं सबार जाग्यांनी जायते लोकांक आनी आस्तीक
लुकसाण जाला तसल्यांक परिहार लाबय आनी पावसाक राखून आसल्यांक फावो तो पावस फावो करून तांचे शेत आनी भाट फळां बरीत कर म्हूण मागता हांव. 5वें फिरगज कुटुंबा पासून कनवाळ्या बापा ह्या येवकरिस्त मेजा भोंवती जमले आनी जमूंक नातल्या सर्वांक भाग्यवान पेद्रू आनी पावलूच्या स्पिरितान भर आमकां लाभल्या भावार्थान थीर जावन जिणे साक्षीद्वारी सुवार्ता परगटूंक आनी सुवार्ते पासत मार्तीरपणाचें मरण सदां मरूंक तयार आसूंक आमकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव.